एक्सपिरियन्स तुमच्याकडे शेअर करचो. Good evening everybody, and thank you so much Suvina and Nari Soch for inviting me here. It was very difficult for us to really give the marks and select who's the winner, because each one was better than the other. So they were all so good, and this was a perfect presentation of Nari Shakti, I must say, because when we combine culture with a pageant, there are so many beauty pageants that happen, but when it is culture oriented, when there is culture which is being presented, I think nothing can match that. So each woman was so beautiful, and everybody, I think all of them are winners. So you must clap for all of them, and I think we should give a very big hand to Suvina, because it requires a lot of courage, it requires a lot of guts, it requires time, energy, money, everything to organize a pageant like this. So she deserves a very big round of applause. And congratulations to all the participants, because you were all so good. Thank you so much once again, and all the best. आशा मॅमान सगळे उलोवन जाले, पूण हांव तेच म्हणटा की फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू सुविना म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल. इतले सुंदर परफॉर्मन्स आनी इतले सुंदर प्रत्येक जाण इतली सुंदर दिसताली. एकट्याचे हास्य, एकट्याचे दोळे, एकट्याची साडी. फक्त एकूच हांवें सुविनाक सांगलें की नेक्स्ट टायम बेस्ट साडी म्हणजे बेस्ट नववारी अटायर हो एक दवरा म्हणून, कारण इतली सुंदर तुमी सगळीं दिसताली. आनी कितें टॅलंट, एका फुडलें एक टॅलंट. आणि आशा मॅमान म्हणला तशें एवरीबडी वॉज द बेस्ट, बट विनर हॅज टू बी द बेस्टच बेस्ट. सो वन ऑफ द बेस्ट. सो कोणाक मेळूंक ना तांच्यांनी वायट धरचें न्ही, आनी परत नेक्स्ट इयर अशेंच पार्टिसिपेट करचें अशें म्हणटा, आनी देव बरें करूं. खरेंच खूप डिफिकल्ट टायम जालो आसतलो, व्हेरी टफ टायम, रायट? सो तुम्ही एक्सपिरियन्स तुमचो सांगलो कसो आशिल्लो, सो तुमकां दिसता की बायलांच्या मदीं कितें तरी इम्प्रुवमेंट आसपाक जाय, कशी इम्प्रूव करपाक जाय तेंच्यांनी फुडल्या इव्हेंटा खातीर? एक इम्प्रुवमेंट म्हणल्यार टायमार यात प्लीज. कित्याक आमकां सांगिल्लें 3 आनी आमी सारकी शार्प 3 हांगा पाविल्लीं. पूण एका पार्टिसिपंटा खातीर बाकीचे पार्टिसिपंट इतले बाबडे मेकअप करून येता, कोणाचे मेकअप आर्टिस्ट आयला, कोणाचे आनी कोण आयला. सो नेक्स्ट टायम ऑल द पार्टिसिपंट्स सी दॅट यू ऑल कम ऑन टायम, बिकॉज टायम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी आमकां आमी पणजेच्यान आयला, म्हाका आतां पालोलें वचपाक जाय, हांव म्हजें सांगना, पण एवरीबडी खंयच्यान आयला, कोण बाबडे पालशेच्यान आयला, कोण बिचोलच्यान आयला. तेन्ना टायमार यो नेक्स्ट टायम हेंच सांगता. आनी खरें म्हणशें जाल्यार तुमकां सगळ्यांक पळोवन कांय सांगचें अशें दिसना, कित्याक एक से बडकर एक आशिल्लीं सगळीं जाणां. I would just like to say one thing to all you participants. Don't rehearse your introduction. You know yourself the best, so introduce yourself naturally. Who else can know you better than your own selves? So don't come with rehearsed lines. Introduce yourself as what you are. You are as a person. So next time whenever you're in a pageant, remember that. Be yourself. Thank you so much. तुमचो चॉईस सांगा पळय, कोण कशें. जस्ट आमी एक हे घेवया हांगा, रिहर्सल कशी घेवया जो पर्यंत हांगा प्रायजीस डिक्लेअर जायना. आज आमकां मुखेल सोयरे म्हणून लाभिल्ले आसा गोवा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटचे डायरेक्टर श्री सगून वेळीप सर. आनी हांव रिक्वेस्ट करता नितीन मांजरेकर हांचे कडेन की तांच्यांनी आमच्या मुखेल सोयऱ्याची ओळख करून दिवची. मध्ये आसा गोवा गव्हर्मेंट आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर श्री सगूण वेळीप जी. आम्ही तांकां रिक्वेस्ट केली की बिझी शेड्यूल आसून सुद्दां तेंच्यांनी हो फूल प्रोग्राम पळयलो म्हणून तेंच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावच्यो. थँक्यू आवर चीफ गेस्ट श्री सगूण वेळीप जी. नटेश्वर देवाक नमन करूं, तुमच्या सगळ्या समाजाच्या काळजान घर करूं रावला हांव उबे माचयेर तुमच्या सगळ्यांचे मनोरंजन करूं.
सोबीत सुंदर गोंय आमचें, कलेची ही खाण. विविध गांवांनी राज्यांनी कला सादर करपाचो मेळयला हांवें मान. सैमाच्या गोपान मातयेची घरां, सैमाच्या गोपान मातयेची घरां, व्हांवपी झरे पाळ, माड माडयो कुळाघरां. रावता हांव अशा बेतके गांवांत. जात्रेचे दिवस होळयेचो गुलाल, धालांचो मांड, शिगम्याक वाजपी ताशे ढोल. ल्हानपणाच्यान हेच सगळें पळयत जालां हांव व्हड. शॉर्ट फिल्म्स आनी फॅशन शो, केन्ना मेहंदी तर केन्ना मेकअप, केन्ना नृत्य तर केन्ना नाट्य करता. कलेच्या रंगान रंगून जाणट्यांनी दिल्ली संस्कृताय टिकून हांव दवरता. निमण्या श्वासा मेरेन कलेचीच सेवा करपाक पावल आसतलें म्हाजें मुखार. तुमच्या सगळ्यांक गवाय दवरून येवकारता उर्मेशा गांवकार. थँक्यू. Judges question. हॅलो मॅम. Hi. What one change you feel this contest has made in your life? थँक्यू फॉर द क्वेश्चन जजीस. लायक चेंज असो म्हटल्यार म्हाजो कॉन्फिडन्स लेवल. हांव तशें पार्टिसिपेट जाता, सगळ्या इव्हेंट्सान जाता आनी लायक आपूण जावन जाता अशें म्हाका फोर्स करचें पडना. हांव आपुणूच अशें म्हाका आवडटा पार्टिसिपेट जावपाक. बट अशें जेन्ना कॉन्टेस्ट ऑर्गनायज करता तेन्ना एक अशें म्हणजे आजुनी आसा अशीं मनशां जीं आमकां फुडें सरपाक म्हणजे मदत करता. आमी घरा बसून हें करूंक शकना की हां चल उठ उबें रावलें. बट अशी जेन्ना कॉन्टेस्ट म्हणजे ऑर्गनायज केलें जाता तेन्ना आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा सगळ्यांक आमचो टॅलंट दाखोवपाक आनी आमच्या भितरली कला भायर काडपाक. सो तो चेंज हांव म्हाज्या हितूर अनुभवतां. सो या, थँक्यू. Hello everyone, a very good evening to one and all present here. My name is Niti Kamath. I'm currently pursuing S5 BA in English in Chogli College. I stay in Margao with my parents and my brother. My hobbies are, I'm a dancer, I'm a trained classical as well as western dancer. I'm an actor as well. I've acted in short film, advertisement and many dramas. With that, I'm a sports person. I've represented my college as well as my school back then in basketball, table tennis, badminton, chess. I won state level prizes for chess. With all these hobbies, I'm a very optimistic and a happy-go-lucky person. I would like to thank Nari Soch for giving this wonderful platform to all the women out there in Goa who could come and showcase their talent and feel confident. I'm really honored that I'm wearing Nawari sari and representing Indian culture in this new generation. I'm really proud of myself to be one of the finalists. In the end, I would love to say, believe in yourself and rest will follow. Thank you so much. That was lovely. Thank you. So, how do you define success and what are you doing which you feel will make you successful? Thank you so much for the question. I feel that every day, just a single smile on your face will make you successful. Don't ever look behind on your failures. Don't ever look behind at all. Just go, focus on yourself, focus on your future, and everything will be on point. So, that's all I want to say. And also my inspiration are my parents. They are very much successful in their career and I always see them as my role model. So yeah, thank you so much. सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव पुर्वा सुहास चोडणकर. देव देवतेच्या साधिन्यात वसलेल्या अंत्रुज महालातलो फोंडा हो म्हजो गांव. GVMs डॉक्टर दादा वैद्य कॉलेज ऑफ एज्युकेशनान BEd शिकता हांव. म्हाका खूप आवड जनावरांची, रस्त्या वयल्या कुत्र्या माजरांची. तांकां रेस्क्यू करून योग्य घर मेळून दिवपाक म्हाका खूब खोस भोगता. गेल्ल्या 3 वर्सांक हांवें जवळ 90 स्ट्रे पपीज एडॉप्ट करून दिल्ले आसा. हातून हांव म्हजें भाग्य मानता. तशीच म्हाका आवड पेंटिंग, डान्स आनी एक्टिंगेची. फाटल्या वर्सा किडनॅप कोंकणी फिल्मान म्हाका मुखेल भुमिका करपाची संद मेळिल्ली आनी आज नारी उत्सवाच्या ह्या माचेर हांव म्हाजी कला सादर करपाची संद घेता. देव बरें करूं. Hi, good evening. Good evening, ma'am. So, tell me one thing. Do you support like the social media reels जे येता
पळयता? हय हय हय. ओके. तुका आवडटा? इफ यू सपोर्ट देम, कित्याक सपोर्ट करता तांकां? आनी इफ यू डोंट सपोर्ट, कित्याक सपोर्ट करना? थँक यू फॉर द क्वेश्चन मॅम. आय थिंक हांव रील्स सपोर्ट करताय बी आनी थोडे कडेन हांव सपोर्टूय करना. हाजें हांव कारण सांगता. आतां तुमी पळयल्लें आसतलें जेन्ना कोवीड जाल्लो तेन्ना सगळेंच ऑनलायन जालें थोडें. मागीर लोकांचो बिझनेस किंवा लोकांक कितें टॅलंट आसा तो लोक आतां सोशल मिडिया थ्रू रील्स दाखयता आनी त्या लोकांकूच मागीर ते रील्स पळोवन इतले लोक फेमस जाता. फेमस जावन मागीर तांचे आनीक ग्रोथ जाता अशें म्हाका दिसता. दुसरें म्हटल्यार बिझनेसान जेन्ना तुका खंयचो बिझनेस आपलो दाखोवंक जाय तुका कांय सपोर्ट आसना. पूण आतां इंटरनेट इतलो सवाय जाला तूं तेजो रील कर आपल्या प्रॉडक्टाचो. एक मातशी बेजीक बारीकशी नॉलेज आसूंक जाय. प्रॉडक्ट शूट कसो कितें करपाचो तो कसो तूं प्रेझेंट करतलें सगळें ताजेर आसता. आनी रील्स म्हटल्यार एक पावरफूल वेपन जाला व्हायरल जावपाक. अशें व्हायरल जाता असो करून तुजो बिझनेस वाडटा. आनी दुसरें म्हटल्यार आमी अशेंय कंटेंट पळयता रील्सान जे लायक सारकें आसना, जे समाजाकूय रॉंग मेसेजूय दिता. फॉर एग्जाम्पल क्रुएल्टी टू एनी एनिमल जे आमी लोक अशें मजेक म्हणून करून घालता ते म्हाका दिसता बंद जावंक जाय. आनी थँक्यू. थँक्यू.